मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब आणि गोकुवेदान गोय सरकाराक आपली ताकद दाखवून दिली। गोय विधानसभेत अनुसूचित जमातींच्या जाग्यांचे पुनर्रचणुके खातीर डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करपाक आदिवासी कल्याण संचालनालयान कायदो आणि न्याय मंत्रालयाकडेन प्रस्ताव धाडून दिला। 2024 चे वेंचणुके आदी रिझर्वेशनाचे नोटिफिकेशन काढचे अशें संघटनेन मागला। मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब आणि गोकुवेद गोयचे विधानसभेत राजकीय आरक्षण मेळचे म्हण खूप संघर्ष केलो। फाटल्या मेत 25 तारखेक व्हड आंदोलन केले। त्या उपरांत सरकाराक तांची ताक कळून आयली। 3 म्हयने आपणाकडेन दवरिल्ली फायल ताणे केंद्राक धाडून दिली। ते विशीं संघटनेन समाधान उक्तायला। पूण 2024 चे विधानसभा वेंचणुके आदी राखीवतायेचे मुजरत नोटिफिकेशन काढात अशेंय तांणी मागला। पळयात 25 मे ह्या दिसाक सगळे आमचे 14 संघटना आणि गाकुवेद फेडरेशन आणि मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन आणि सकाळी आमची ज्यो मागणी आसल्यो पेंडिंग डिमांड्स हे सरकाराच्या नजरेक हाडपा खातीर हंगर स्ट्रायक केल्लो आणि तेज नंतर सांजचे चिंतन मंथन प्रोग्राम आसलो आणि हजारो संख्येन लोक उपस्थित जाले लोहिया मैदानाचे मडगांव हांगा। आणि हेज नंतर सरकारान सीएमान जे प्रपोजल पेंडिंग आसले 3 म्हयने जे सीएमा कडेन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर एसटी ऑफ गोवा हेचे जे प्रपोजल डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर हांणी धाडलेले ते पेंडिंग आसले ते त्यांनी केल्ले आसा। आणि आमी ताका लागून डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर आमचो मिस्टर दशरथ रेडकर हेजे आमी आभारी आसा। त्यांनी खूब फॉलोअप घेवन हे प्रपोजल सीएमा कडेन पर्यंत पावयले आणि त्यांनी ते फुडें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अँड जस्टीस हांगा त्यांनी सबमीट केल्ले आसा। आता जेन्ना हे ऑलरेडी प्रपोजल सेंट्रल गव्हर्मेंटाक गेल्ले आसा तेन्ना आमी गोंयच्या सीएमा कडेन मागता की त्यांनी आनी एक पावल फुडें मारून हे जे प्रपोजल सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन पावल्ले आसात ते त्यांनी फॉलोअप करून 2024च्या पयलीं जे पार्लमेंटरी इलेक्शन जावपाचे तेच्या पयलीं नोटिफिकेशन काडून आमकां जस्टीस दिवची। आमचो जो डिमांड आसलो तो 2024च्या लोकसभा इलेक्शनाच्या पयलीं आमकां हे रिजर्वेशन मेळचें म्हणून। आता गोष्ट इतकी बरी घडलेली आसा आणि सरकार म्हणटाले की 2027 पर्यंत आमी दितले म्हणजे दितलेच, परंतु हो प्रोसेस जो आसा आता एक दुदान साखर पडल्या सारखी जाल्ली आसा। हांव इतकेच सीएमा कडेन आनी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की जाता तितक्या बेगीन आता जर डिलिमिटेशन मागोवपाचो प्रयत्न केलो आणि हे डिलिमिटेशन कमिटी जी आसा आमकां कितके सीट दिवपाचे ते ठरलेले आसा 4 सीट म्हणून, आणि खंयचे जे सीट दिवपाक जाय हे डिलिमिटेशन कमिटी ठरयतले। तेन्ना आमी सरकारा कडेन मागता, सीएमा कडेन मागता की म्हाका दिसता तुमी जे पळय आमी जो डिमांड करता 2024 पयलीं आमचे हे जावचे म्हणून की आमची मागणी जी आसा तुमी परिपूर्ण करतले आणि आमच्या सगळ्यांचे तोंड गोड करतले म्हणून। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।